नमस्कार, हांव शैलेंद्र वेलिंगकर, अध्यक्ष श्री परशुराम गोमंतक सेना सगळ्या पत्रकार बंधूंचे स्वागत करता आणि सगळ्या पत्रकार बंधूंक दिवाळीच्यो शुभेच्छा दिता। आज पत्रकार परिषदेचे आयोजन जे आसा तुमकां आज दिवाळीच्या दिसा सुद्धा आपोवचें पडलें, कारण प्रसंग जो आसा तो असोच आसा। सुरवात करता आसतना लोकनियुक्त सरकारां जी आसतात लोकशाही प्रणालीन तांचें प्रथम कर्तव्य, फर्स्ट ड्युटी इज टू एन्श्योर पब्लीक ऑर्डर। पब्लीक ऑर्डराच्या सकयल रूल ऑफ लॉ आणि जस्टिस हे लोकनियुक्त सरकारान दे हॅव टू एन्श्योर दिस टुवर्ड्स देअर सब्जेक्ट, टुवर्ड्स देअर पीपल हू इलेक्ट देम। आणि हीच लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जे आसा हे पहिली ड्युटी जी आसा ऑब्लिगेशन सरकाराची ती कशी फाटल्या 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी ढासळल्या आणि सामकी रसातळाक पावयल्या। म्हणजे कोणाक कोणाचो भय ना, कोण कोणाचेर सुरी हल्ले, गँग वॉर्स, गनां घेऊन शूट करतात, अशा प्रकारची स्थिती आसा। त्यामुळे सरकाराची अकार्यक्षमता, अकर्मण्यहीनता, इनॅक्शन, इनएफिशियन्सी अशी सगळ्या वटेंतल्यान दिसून येता। आणि एका सायडीन सरकार म्हणटा की गोवा इज दी हायेस्ट क्रायम डिटेक्शन म्हणून, आणि आपली छाती फुलोवन ते सांगतात, पण हायेस्ट क्रायम डिटेक्शना बरोबर इनडायरेक्टली क्रायम ऑल्सो हॅज इन्क्रीज, म्हणजे ताजो अदर पार्ट जो आसा लुकिंग एट इट, अशा प्रकारची स्थिती आसा। त्यामुळे लोकांक हे करप, आपल्यो वेगवेगळे कॅज्युअलिटीज सांगून लोकांक संभ्रमान दवरप, अशा प्रकारचें काम सरकाराकडल्यान चल्लां। आणि वस्तुस्थिती वेगळी आसा। अशाच प्रकारची वस्तुस्थिती जी आसा म्हणजे कायदा सुवेवस्थाची धजाक कशी चल्ल्या गोंयांत राजकारण्यांच्या आशिर्वादान, म्हणजे पंचायत लेवल टू MLA लेवल, अशा प्रकारची स्थिती आसा। त्यामुळे हो प्रसंग जो आसा हो अत्यंत गंभीर आसा। आणि रामा काणकोणकराचेर एकंदरीत जाल्ल्या हल्ल्यांतल्यान गोंय सावरता आसतना आता हो दुसरो हल्लो, ज्या हल्ल्यांतल्यान प्राणघातक हल्ल्यांतल्यान, म्हणजे जो मॉबाक इन्साइट केलो गेलो आणि आमचो रुपेश पोके जो आसा श्री परशुराम गोमंतक सेनेचो संयुक्त सचिव, तो म्हणजे जॉईंट सेक्रेटरी, आणि ही इज RTI एक्टिव्हिस्ट ऑल्सो, आणि गावांत ताजे पर्याय मतदारसंघात वेगवेगळे कोण कोण जे हे सगळे राजकारणाचे हे घेऊन आशीर्वाद घेऊन सगळ्यांनी इलिगॅलिटीज ज्यो चलयल्या थंय तांचेर आवाज उठोवपाचें काम जे आसा ते रुपेश पोके करता। फुडलो प्रसंग जो आसा हे सगळें जावच्या पयलीं हांव परिचय करपाक विसरलो। म्हाज्या दाव्या बाजूक जे आसा ते गोंय राखणदार संस्थेचे दिपेश बाब नायक, ज्येष्ठ समाज कार्यकर्ते, तुमकां सगळ्यांक परिचित आसातूच। हे प्रशांत बाब शेट गोंय राखणदार संस्थेचेच एक मेंबर आसात। रुपेश पोके जाचेर हो प्रसंग आयला, संयुक्त सचिव श्री परशुराम गोमंतक सेना, हे वल्लभबाब लोटलीकर परशुराम गोमंतक सेनेचे जनरल सेक्रेटरी, सचिव अशी जबाबदारी आसा। फाटल्यान विनोद राणा आसा, आमच्या परशुराम गोमंतक सेनेचो संघटन मंत्री, आणि चार्ल्स लोबो ही इज द एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ श्री परशुराम गोमंतक सेना। सो फुडलो प्रसंग जो आसा तो सफरर जो आसा ते हांव रुपेश पोकेक विनंती करता की कशा प्रकारे हो प्राणघातक हल्लो आणि कित्या खातीर जालो ते सगळें तुवें पत्रकारांच्या फुड्यान दवरचें। म्हजें नांव रुपेश पोके, लास्ट 10 वर्सां हालीं होंडा सत्तेर रावता। आणि काल 19 तारीख नरकासुरा दिसा अरावंड 6:30 ते 7 म्हाजे नेबर जे आसा ते नांवां घेवन सोदता हांव, लक्ष्मण लाडू पार्शेकर, गौतम पार्शेकर, गिरीश पार्शेकर आणि गौरेश पार्शेकर, निलेश परब आणि हे व्यंकटेश चारी म्हणून हे 5-6 जाण जे आहा ते वर्सा वर्सा नरकासूर करता म्हाज्या शेजाऱ्याक। आणि कटून लास्ट 5 वर्सांनी म्हाका अशें त्रास करतात की कित्याक करतात ते हा रिजन। हांव जेन्ना थंय येयलो तेन्ना हांवें थंय घराक म्हाज्या CCTV कॅमेरा बसयल्ले, आणि कित्याक म्हाजो एक डोंगरा लास्ट घर म्हाजें, सो हांवें म्हाज्या सेफर सायडीक लावन कॅमेरा बसयल्ले। ते कॅमेराचे हेंच्यांनी निमित काडून हे रातचे पिवंक बसताले त्या टायमार 2021 हेंचो थंयसर प्रायवसी हे जाता, पिवंक बसोंक मेळना। हेंच्यांनी रातचे म्हाजे एक टायमार त्या मार्चान 2021 म्हाज्या घरान घुसले 8:30 आणि म्हाका क्वेश्चन करपाक लागले तुवें कॅमेरा कित्याक बसयला घराक काय म्हणून, आणि आपल्याक दाखोवपाक कॅमेरा खंय खंय बसला तेन्ना अशें करून म्हाज्या घरान घुसले नंतर पुलीस कंप्लेंट जाली, तेंचेर FIR जाली आणि ती कोर्टान केस चालू आसा। तेन्नासून आता 21सून आता 25 जाले, एवरी नरकासुराक हांकां जी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, भायले हेंचे फ्रेंड येता आणि हे केन्ना म्हज्या घराचेर फातर मारता, केन्ना बॉम्ब मारता, केन्ना म्हज्या दारा फुड्यान थंयसर फोडे लायता, आणि असली नाका जाल्ली म्युझिक जी असली वल्गर लँग्वेजची म्युझिकाचेर व्हडल्या व्हडल्या लायता, आणि हेका तिचे 4-5 जी घरां थंयसर आसा ती ताका सपोर्ट करता, कित्याक हे थंय मातशें किंग कशें। आणि म्हाका ते खपून घेवंक जायना। कालूच अशें जालें, कालूच अशें जालें नरकासुराक की 6:30 हेंच्यांनी म्युझिक सुरू केलो आपलो,
आणि नरकासुरा बरी बरी कापडा भोगान गेला ही हो जी म्युझिक जे लाऊड स्पीकर लायले हेंच्यानी येद्या व्हडल्यान माझ्या घरात म्हणजे एक चलो आसा आनी भणी चली ल्हान 4 वर्सांची 3 वर्सांची युजली ते रिपीट करताले हे म्हाका हेच्यात वायट दिसलें कितें जालां आनी हे रातभर तशें चालू करताले अशे वल्गर सॉंग्स सो हांव कितें केलो हांव म्हाज्या नियर बाय होंडा आउटपोस्टाचेर गेलो आनी थंय एक फॉर्मल कंप्लेंट दिली थंयसर अशें जे म्युझिक चालू आसा खंयच्याय दिसता आयकपाक तेंच्यांनी ते बंद करचें आनी कितें लावचें आमकां कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून रातभर लावली म्हणून पूण तेंच्यांनी ते वल्गर म्युझिक आहा ते बंद करचें कित्याक सोसायटी आमी खंयच्या सोसायटीन आमी जियेतात हेच आमी आमच्या भुरग्यांक सांगपाचें काय आनी भुरग्यांनी हे रिपीट करपाचें काय वयतना आउटपोस्टार म्हाज्या 4 वर्सां चल्या गेलो चल्या कितें चाललें तेज्या पुलीस साहेबाक सांगा म्हणटा सराक कितें म्हणटालो बाबा रे म्हणून तो 4 वर्साचो भुरगो सांगता बरी बरी कापडां भोगान घालून लायल्या म्हणून चिंता तुमी आनी थंयसून त्या पीसीन पुलीस कॉन्स्टेबलान जी ड्युटी ऑफिसर आसलेली सनिशा नायक तिका फोन केलो वळा पळय आनी ती म्हाका वळखोन जाणासली सो तेणे पोके येयला असो कंप्लेंट दिल्या म्हणून तिने म्हाका दिली ती मॅडम म्हाका सांगपाक लागली रुपेश हे नरकासुरा बरी बरी कापडां भोगान घाल्या सगळ्याकूच चलता म्हणून नरकासुरेचा हांवें म्हटलें मॅडम आय वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दीस फ्रॉम यू कित्याक ही जी असलील जी लँग्वेज आसा हेजेर स्पिकराचेर लावड स्पिकराचेर सगळ्या गांव आयकता गांवांक कोणाक प्रॉब्लेम जायना आय डोंट म्हाका पडलेलो ना पूण म्हाका खंयच्याय वायट दिसता बीइंग अ पार्ट ऑफ अ परशुराम गवर्नमेंट सेना आमी एक लोकांक संस्कृती दिता लोकांचे बरें करता आमी आनी हें कितें चल्लें हांगा म्हाका आवडोंक ना सो ती म्हणपाली आपूण आपल्या पीसीक सांगता ते वचोन विचारपाक लागून पीसी कितें धाडलो पीसीन ताका एकदां सांगलें बाबा ती सोंगां लायनाका बाकी तुमी कितें लाया म्हणून आनी पीसी परत गेलो वयतूच परत हेणी सुरू केलें सुरू करतो हांवें पीसीक परत फोन मारलो आनी म्हणलें परत सुरू केला मरे तो परत येयलो परत सांगलें परत सुरू केलें हेंच्या हेणी सो म्हाका मागीर काय इलाज जावना हांवें केलें हांवें डायरेक्ट पीआयक फोन मारलो साहेब म्हणलें अशें जालां म्हटलें आनी अशी बरी अशी म्हटलें ही वल्गर लँग्वेजीन म्हटलें म्युझीक लायलें आसा आनी हांवें म्हटलें आउटपोस्टार गेल्लो हांवें म्हटलें फॉर्मल कंप्लेंट दिल्या LPSI सनिशा मॅडमाचेर उलयला म्हटलें म्हटलें धाडलेलो हेकाक आनी ती म्हटलें अशी म्हणटा की नरकासुरा आमी ल्हानपणासून हीच रिकॉर्डी हेच सॉंग आयकता म्हणून हांवें म्हटलें मॅडम हें अनएक्सपेक्टेबल तूं आमकां सांगता की अशें आमी ल्हानपणासून आयकता म्हणून कळ्ळें न्हू सो म्हटलें सर ती काय ती जर तिजेर कितें एक्शन घेवन जाल्यार तुमी म्हटलें सर मातशें करा पीआयक सांगलें पी म्हणपालो ओके नो प्रॉब्लेम आपूण म्हणपालो धाडटा तुवें पुलिसांक परत आउटपोस्टारसून कोण आसलो आउटपोस्टार हांवें सांगलें हवालदार बाबल म्हणून आसलो आनी मयन म्हणून आसलो म्हटलें बरें आपूण मागीर फोन घातलें इमिडिएट फोन केलो ताका धाडलें बंद करपा लागून आनी बंद करपाक धाडलें तेन्ना तेंच्यांनी ती म्युझीक बंद केलें परत सुरू केलें 8:30 9 परत अशें सुरू केलें त्या टायमाचेर परत हांवें पीआयक फोन मारलो पीआय म्हणपालो आमी म्हणपालो आनी फोर्स मागयला आमी मातसो एक पीसी ते दवरता म्हणपालो हांवें अशें करून हें सारकी 10 जाली 10 जाताच एज पर लॉ बंद करपा जाय म्युझीक न्हू सो बंद केलें म्युझीक तेंच्यांनी पीसी येयलो म्हणून बाबा बंद कर एक पीसी दवरलो थंयसर कित्याक हांव नासलो हांव 8:30 कंप्लेंट दिलें हांव पणजे येयलो चल्याक घेवन आनी म्हज्या शेजाऱ्याक घेवन नरकासूर पळोवपाक 8:30 उपरांत म्हाका अशें कळ्ळें की पीसी एक धाडलो थंयसर ते 10 जातकच तो पीसी गेलो पीसी जातकच म्युझीक बंद जालें मागीर 10:30च्या दरम्यान अर्द्या वरान थंयसलो पंच वॉर्ड मेंबर कृष्णा गांवकर म्हणून हो म्हाजेर बेजार कितें आसा की हेणी आपूण बंद जातकच इलिगल घर बांदला थंयसर आनी हेजेर हांवें कंप्लेंट घातली आसा आनी हेजेर हांवें सरपंच वा शिवदास माळकार दोगांचेर कंप्लेंट घातले डिस्क्वॉलिफाय म्हणून तेंच्यांनी आपल्या पावराचो गैरफायदो घेवन परमिशन आपल्या बऱ्या मनशांक दिल्या म्हणून ताका लागून हांवें तेंचेर डिस्क्वॉलिफाय कंप्लेंट घातली सो तो राग धरून हेंच्यांनी केलो हो 10:30 थंय येयलो आनी त्या लोकांक थंय अप्रोच जालो की तुमी म्युझीक सुरू करा पळयता पूण कोण येता तो हांगा वेरेज पुलिसान बंद करता पूण हो 10:30 करा तुमी आमी पळयता कितें आहा तें मेळो मे बी तो अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहोल आसतलो आनी खंयच्या भायल्या वाड्या खंयच्या एरियांतले आनी भुरगे येयले सर आनी थंय गर्दी जाली हांवें म्हाका घरा कडसून फोन येयलो की परत 10:30 सुरू जाल्यार गर्दी जाल्या म्हणजे सर आनी मराठी बिरे मारता आमच्या दारा फुड्यान म्हणून हांवें परत मॅडमीक फोन केलो मॅडम पीसीक फोन केलो हांवें पीसी म्हणपालो आनी 15 मिनटान मॅडम म्हणपाली थंय पावतली म्हणजे 9:45 बी पावतली म्हणपाली तर त्या 9:45 मॅडम थंय पावली मॅडम थंय पावतली मॅडम सांगलें तुमी आमी इन्स्ट्रक्शन 10 बंद करत बंद तुमी करूंक ना कंप्लेंट येयला रुपेश पोकेची तुमचेर तुमी बंद करपाचें सो हे तिका डिमांड करपाक लागले की हांगा हे बंद करता तर सगळ्या होळा बंद कर म्हणून कळ्ळें न्हू सो तेणी काय पीआयक फोन मारलो पीआय सांगलें तशें म्हणटा सगळ्याक बंद कर म्हणून सगळ्याक बंद कर म्हणटा आनी ह्या कृष्णा गांवकर जो वॉर्ड मेंबर आहा तेणी सगळ्यांक बेश्टेच उकळले फटींग सांगून की सगळ्याक रुपेशान कंप्लेंट दिलेली आनी बंद कर सांगला म्हणून आनी अशें तें बोवाळ जालें तेन्ना म्हाका घरासून फोन येवंक लागले 10:30 11:30 पर्यंत हांव पणजे आसलो हांव एक 12 पर्यंत हांव
होणा पावलो. सो म्हाजो शेजारी म्हणपालो म्हाज्या बरोबर आसलो तो की रुपेश म्हणपालो घरासून आमकां फोन येता सगळी गर्दी आसा म्हणून एक काम कर तूं डायरेक्ट आउटपोस्टार घे म्हणपालो. सो हांवें गाडी म्हजी डायरेक्ट मारुती स्विफ्ट डिझायर आउटपोस्टार घेतली फुडेंच लायली अशी. आनी म्हाजो चलो न्हिदलेलो आनी ती म्हाजी शेजारी जो शेजारी म्हाज्या आसलो तेच्या भावाची चेडूं फाटल्यान 11-12 वर्सां आसतले ते फाटल्यान आसले. चलो म्हाजो चेडो फुडल्या सिटार न्हिदलेलो आनी आमी दोगां आउटपोस्टार बसले. हांवें ते पीसीक सांगलें म्हणून वचूंक जाता घरा ते म्हटलें ना म्हणपालो आपूण मॅडमीक विचारलें मॅडम थंय म्हणपाली कंट्रोल करता 100-150 लोक आहा भुरगीं आहा म्हणपालो पिवन सगळे. आनी तिने मॅडमीक फोन मारलो मॅडम घेतले म्हणून येयली आउटपोस्टार. आपूण रुपेश गर्दी जाता म्हणपालो तूं आतां सद्या थंय वचपाना म्हणपालो तुका अटॅक करत गाडी फुडें जाल्या म्हणपालो आमी रिस्पॉन्सिबल ना तूं कितें करता. मॅडम तूं गाडयेन बसून यो म्हटलें. म्हणपालो पळय रुपेश म्हणपाले इतले 100-150 लोक आहा ते भुरगे आहा सगळे ड्रंक आहा आनी ते आयकपाना म्हणपाले. तितल्यान तांकां कोणी सांगलें हांव आउटपोस्टार आसा म्हणून. हे सगळे मोग थंयसर येयले आउटपोस्टार. आनी हे म्हाका आउटपोस्टार भितर ऑफिसान तेंच्या म्हाका बसयला अशे खिडक्यो आसता त्या सगळ्या खिडक्यो घेवन घेरा घातलो आनी खिडचे ग्लास बी फोडले कळ्ळें न्हू. आनी म्हाज्या भितर एक PSI आसली मॅडम आनी एक हवालदार आसलेलो बाबन म्हणून. आनी फुडून सुरू आनी गाळयांच्यो फार बुरश्यो गाळ्यो आवय भयणी वचून आनी नाकाले बुरश्यो असले वल्गर गाळ्यो घातले आनी डिमांड करपाक एका भायर घाले आमी एका जितोच मारता म्हणून. हो सगळ्यांचेर म्हणपालो कंप्लेनी मारता आनी म्हणपालो मागीर म्हणपालो लोकांक त्रास करता. हांव कंप्लेनी कोणाचेर मारना. जी इलिगल ते ओपन स्पेस आसा ते बांदता कोण परमिशन घेवन बांदपाचे. आनी जे त्रास करता हेचे पंच आनी सरपंच थंयसर कोणाक आपल्या फावऱ्याचेर बांद म्हणटा पळय तेच आमी कंप्लेन आमी श्री परशुराम गोमंतक सेनाचे थ्रू मारता आमी कंप्लेन. अशें ना की आमी पर्पज हें करता अशें. त्याच गांवाचे 4-5 शेजारी म्हाजो गौरेश बिरेश आहा पळय हेंच्यांनी केले हेंचेर पुलीस कंप्लेन केल्या म्हणून 21 हांवें हेंच्यांनी म्हाजे कडेन फ्रॉड कंप्लेन म्हाज्या घरार घातली इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. थंयसून आमी एकामेकाच्या कावंटर कंप्लेनी सुरू जाले आनी तो राग आसलो तांकां ह्या पंचाचो जो आतां आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन घातला पळय तो राग पंचान तांकां धरून फुडें काडून सगळ्या गांवांक थंय अशी गर्दी केली आउटपोस्टाचेर आनी म्हाका जितो मारपाचो अशी धमकी सगळ्या येवंक लागली. जे म्हाका वळखना ते सुद्दां जिते मारपाक धमकी करूंक लागले. आनी थंयसर मोठो जो इश्यू करपी तो कृष्णा गांवकर सगळ्यांक एकठांय करून येवपी आनी भितर शिवदास माडकारूय ह्या भितर ह्या दोग जाणांनी मेळोन हेंचो राग काडपाक जाय डिस्क्वॉलिफिकेशन हेंकां मागला डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन. तो राग काडपाक लागलो हेंच्या लोकांनी ते एकठांय केले आनी असलो म्हाजेर हमला केलो. एकट्यान खिडकेसून म्हाजेर फातर सुद्दां मारला फुटल्या खिडक्यो फुडले फोडल्या तेंच्यांनी फातर मारलो पण या पळय फातर मारला म्हाजेर कळ्ळें न्हू खिडकेसून. आनी मागीर हांवें पुलिसांक म्हटलें पुलिसान म्हाका रिक्वेस्ट केली रुपेश मोब खूब येयल्ले आसा आमी 7-8 जाणूच आहा हांगा ते 100-150 आहा आमी कंट्रोल करूंक पावपाना तूं एक चूक माग तेंचे कडेन. आनी म्हणपालो आमी ताका थारयता कळ्ळें न्हू. हांवें म्हटलें चूक मागता तेंच्यांनी PI येयल्लो मागीर थंय PN शिवदास माडकाराक आपयलो वयतालो म्हणपालो तो चूक मागता म्हणून सांग तांकां थारय म्हणपालो. सो म्हणपालो आपूण बरें ताका चूक मागता आपूण थारयता म्हणपालो. आनी तेणी कोणाचे कंप्लेनी मारलेल्या घरांचेर पळय सगळे फाटीं घे म्हणपालो इन्क्लुडींग हो जो पंच कृष्णा गांवकर तेजे सुद्दां म्हणपालो. म्हाका आनी ऑप्शन कांय नासलेलें कित्याक आमी दोगूय जाण आसलेले पुलिसूच 7 जाण आनी ते 150-200 लोक. सो हांवें त्या टायमार चिंतलें की जीव गेल्या पेक्षा हे की सांगता ते आयकचें म्हणून. आनी हे सांगता ते आयकले आनी हांवें ताका चूक मागली आनी हांवें तांकां रिटर्न बरोवन दिलें की हांव की तुमच्या घरा कंप्लेनी मारल्या आमी फाटीं घेता तुमी आमचे फाटीं करचें म्हणून अशें बरोवन घेतलें. आनी मागीर जालें कितें म्हाजी गाडी फोडल्या ती गाडीचो प्रश्न ताका विचारलो म्हाजी गाडी तुमी फोडल्या म्हणली ती कितें काय ते म्हणपाक तुज्या घरा मातशें तुमी फोडला शिवदास म्हणटा तुजे हितून तुमी फोडला म्हणपाक तुवें केलां हें अशें आनी जालां म्हणपालें. आनी हांवें कितें केलें म्हटलें हांवें फक्त म्हाज्या नेबराची कंप्लेन दिली म्हटलें हांगा म्हाका त्रास जाता म्हणून. हांवें म्हटलें आख्या व्हडा गांवाची दिवं ना कंप्लेन म्हाका व्हडाचें कन्सिडर ना म्हटलें म्हाका हांगा त्रास जाता हांगा दिल्ले. हांवें म्हटलें कोणी तरी म्हटलें म्हणजे हो कृष्णा गांवकारान पर्सनली थंयसर येवन बोळा करून बाकीच्या सगळ्या नारकासुरांचेर हे केलां म्हटलें. हांवें बाकीचे दिवन कंप्लेन म्हटलें ते टेबलार आहा मॅडमीच्या असो मुद्दो जालो. आनी हें करता करता सांजची सकाळची आमकां 4 जाली. 4 जातून सगळ्यांक गर्दी जाली सगळ्यांक धाडले तेंच्यांनी म्हाजें रायटींग बरोवन घेतलें आपूण फाटीं घेता कंप्लेनी म्हणून जे आतां 23 आमी मारले आहा ते तांकां तो हे मेळ्ळो. आनी क्रिमिनल केसी म्हाजेर जालेले हांवें तेंचेर केलेल्या क्रिमिनल केसी पार्सेकर नेबराचेर ते सगळें बरोवन घेतले की फाटीं घेता म्हणून सांगून कळ्ळें न्हू. हांवें ते भिवून ते फियर हितून हांवें ते केलें थंयसर. हे जेन्ना गेले नंतर हांव म्हाजी येयलो गाडी पळोवपाक गाडी फूल टोटल डॅमेज केली ग्लास फोडून बॉम्ब जे आहा ते गाडी भितर लावन बाकी सिटार जोडून उडयल्या गाडीची. कॅमेरा आसलो भितर म्हाज्या डॅश कॅमेरा तो तोडून करून भायर उडयला. आनी हे इन्सिडंट जे आसा सगळे आउटपोस्टार कॅमेरा लागलेले आसा आनी ते सायड नेक्स्ट पंचायतीचे बिल्डिंगात थंय कॅमेरा लागल्या हे सगळे थंय फुटेज जी आहा ती कॅप्चर जाल्या. सो हांवें मागीर म्हाका PI भितर बरें हांवें गाडी गेली पळयता आनी मागीर येता म्हणपालो पळय आमी म्हणपालो 7-8 जाण आहा तूं आतां परत ही कंप्लेन मारतलो म्हणपालो हेंचेर आनी हे परत तुज्या घरा गेले आनी घरा अटॅक केलो जाल्यार आमचे कडेन म्हणपालो सद्या तरी कॅपेसिटी ना लॅक ऑफ मॅन पावर
कॅप्चरींग आपूण हें करपा लागून पूण तो चीत कितें आहा तें हांवें म्हटलें तो मनीस बरो PI सपोर्टीव आसले मॅडमूय PSI सपोर्टीव आसली आनी तांकां म्हाका लागून खूब ते त्रास जाले हे कारणान कित्याक ते अनएक्सपेक्टेड हो क्रावड जालो थंयसर आनी हांवें म्हटलें चल तेंचेय म्हटलें आपली फॅमिली या मॅडम ओके म्हटलें हांवें ते भयाचेर ते बरोवन दिलें अशें कितें आनी देन आफ्टर म्हाजो फोनूय स्विच ऑफ पडलेलो हांवें 2-4 फावटी कॉल केले भाई उलयलो मागीर स्विच ऑफ फोन केलो मदीं पुलिसांनी फोन घेतलो ते बोवाळ घालपाक लागले की हो लायव्ह करताली म्हणून पुलिसांनी म्हाका फोन घेतलो सकाळी मागीर उठताच मागीर हांवें पयलीं फोन केलो भाई अशें जालें म्हटलें मागीर म्हणपाक गाडी फुडल्यान कंप्लेंट करपाक लागलो तुमी यो पणजे पुलीस हांव सकाळी उठताच 10-10:30 हांगा गेलो आनी हें सगळें सांगलें आनी आमी मागीर शेडू भाई मागीर PI कडेन उलयलो आनी PI सांगलें आमी कंप्लेंट करून सोदता म्हणून आनी मागीर आमी कंप्लेंट आयज थंय आतां तुमी येवपाक आसले म्हणून आमी तितले पावपाक आसले पळय सो आमी वाया मेल तांकां आमी फॉरवर्ड केलें आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्या ती FIR करची म्हणून आनी जे थंय एविडन्स जे आसा जशी कॅमेरा फुटेज आहा ते पंचायतीन लागलेली और आउटपोस्टारूय लागलेली आहा भितरूय जे रुमान आहा रुमानूय आउटपोस्टाचेर लागलेले आसा ती म्हाज्या कारूय जो कॅमेरा आसलो तो ऑनूच आसलो म्हाजो तोय काडून जेन्ना खंय उडयला लिपयला तोय तेंच्यांनी सगळे करून घेवचो कित्याक इन्वेस्टिगेट करून जे थंय कोण आसले जे म्हाका खबर आसा जे ते आसले जे गांव वळखता तेंची नांवां हांवें घेतले हांगा तेंची नांवां हांवें दिली सो मेन पयलो जातो कृष्णा गांवकर ते पंच मेंबर शिवदास माडकर सरपंच गौतम गिरीश गौरीश पार्शीकर जे हे पयलींच FIR चालू आसा हांवें कंप्लेंट केलेली म्हणून 3 वर्सांनी कोण केलो निलेश रघुनाथ परब हा भितर विशाल तुकाराम नायक सुर्याजी बाबाजी देसाय विशाल तुकाराम नायक आनी व्यंकटेचारी हे जे आहा तांकां हांवें थंय सारके मोबायल रिकॉग्नायज केले पयले जाग्यार बाकी हे सोडून अदर अननोन पर्सन आसले तांकां हांव जर पळयत जाल्यार हांव वळखूंक शकता अदरवायज ते पुलिसांनी थंयसर फुटेज आहा ते हितून कॅप्चर करून दितले ते हितून मारहाण करपाक म्हाका जे आसले म्हाका थ्रेटन केलो जीव घेवपाचो हमला म्हाका अजून थ्रेटन केला तुम्ही घरा वचून तुमकां घर आख्खें जोयतले म्हणून हांवें सांगला पण जे थंय कोण आसा ते इन्वेस्टिगेशन करचें आनी तेंची नांवां सगळ्या ऑनबोर्ड हाडून तेजेर FIR करची हीच म्हाजी रिक्वेस्ट कित्याक आयज हे म्हाजेर जालां हें आतां दुसरो टायम पयलो जालो रामा गांवकराचेर दुसरी आतां 15-20 दिसांनी पण म्हाजेर जालो हें चालूच आसा खंय तरी स्टॉप जावंक जाय हीच आमची रिक्वेस्ट PI पुलिसांनी म्हाका सारको हांव आतांय सांगता मॅडम सनिशा मॅडम आणि विदेश शिरोडकर PI तेंच्यांनी म्हाका फुल सपोर्ट केलो बट बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ द मॅन पॉवर they were not able they try their best to handle the situation अशें सांगू शकता तुमचे भुरगे आले तुमचे वांगडा आउटपोस्टार आनी मागीर तुवें म्हणलें गाडी फोडली भुरगे खंय माझे भुरगे गाडीन भायर आसलेले आनी मागीर गाडी भितर आसलेले गाडी भायर पार्क केली न्हू फुडल्या सायडीन ड्रायव्हरा सायडीन बसलेले 4 वर्साचो भुरगो आनी फाटल्यान मागीर शेजारच्या भावाचे चेडूं बसलेले सो मोह बिलो आख्खो थंयसर न्हू ती आगूच जाली मातशी सो म्हाका खबर ना खंयच्या देव मनशान तांकां बाबड्यांक भायर काडून तांकां घरा पावयली घरा कोणीच म्हाका व्हरतो देव मनीस पावलो अदरवायज ते भोंवबी भितर घातलेल्या 4 वर्साचो भुरगो आनी ते 12 वर्साचो चेडूं कितें जातलें भितर आख्खो भितर भोंवन घालून उजो लायलो क्लास फुडलेले आख्खे कितें जातलें सिच्युएशन हे गुंडागिरी थंय होणार चालू आसा ह्या शिवदास माडकराचा जो कृष्णा गांवकर हा हेज्या हितून जेन्नासून पंच जाला सरपंच जाला तेन्नासून हे चालू आसा आनी म्हाका आतांय भंय आहा की हे आनी ह्या शिवदास माडकरान गेल्या म्हयन्यान कंप्लेंट केली 4 नोव्हेंबराक की म्हाका हांव पंचीन आपयता आनी म्हाका एक रिजना लावन म्हाका धमकयता की म्हाज्या वाटेक तूं येयना काम म्हणून जाल्यार तुका आपूण पळोवपाना पळयतलो कित्याक तेजेर हांवें पुलिशेन कंप्लेंट केलेली अजून सुद्दां एनसी जावंक ना काल mob येयलो because of the complaint against the sound. हय पूण when did it change to take the complaints back? Because motive कितें आसलो आनी कितें आयडली अचीव करून लोक गेले घरा तेंचो जेन्ना ते इल्ले जालें कितें हांवें जेन्ना कंप्लेंट दिल्ली एक पर्टिक्युलर आमच्या शेजाऱ्याचे आवाज करता म्हणून पूण हो कृष्णा गांवकर थंय येयल्या नंतर आफ्टर 10 जाली कृष्णा गांवकर वॉर्ड मेंबर येयल्या नंतर ह्या वॉर्ड मेंबर तांकां इन्सिस्ट केले की लाया तुम्ही पळयता कितें आहा तें आपूण सो हेणी अगेन्स्ट द लॉ हो गेलो थंयसर आनी जेन्ना पुलीस परत थंय येयले सुरू जातकूच तेन्ना हेंच्यांनी पुलिसांक सांगलें की हो बंद करता सगळें बंद करा हें सांगपी हो कृष्णा गांवकर थंयसर मेन जो थंयसर जो हे आसलो तो उडोवपी हें बंद करता सगळें बंद करा म्हणजे जो प्लॅनिंग करता आसलो हें बंद केलें सगळें बंद केल्यार सगळे लोक चाळावतले न्हू आनी थंय गर्दी करतले आनी हेणी तेंच केलें हें बंद करा सगळें बंद करता म्हणून PSन काडून PIक फोन मारलो मॅडम सर अशें म्हणटात तो म्हणून सगळें बंद करा PIन सांगलें बंद करा सगळें म्हणून ते बंद करा म्हटलें तेन्ना हेणी मागीर कृष्णा गांवकरान सगळ्यांक आपले तसले भुरगे जे आसले ते सगळ्यांक सांगलें की कसो बंद कर सांगला आनी हो कोण रुपेश पुकार हेणी कंप्लेंट केला आनी असो करून तांकां मिसगायड करून मिसलीड करून हेणी हो आपलो
आपलो जो आहा तो जो विचार जो आसलो जो प्लॅन जो आसलो क्रिमिनल माइंड पळय तो त्यांनी सक्सेस केलो आणि म्हाका तो म्हणटा तुका दाखयता आपूण कितें आहा तें म्हणून कळ्ळें तुका न्हू. आता ती कंप्लेंट घेतल्या परत ऑल यूल बी गोईंग फ्रंट ऑफ मॅजिस्ट्रेट सेइंग दॅट ऑल दॅट वी अंडर ड्युरेस दिला म्हणून ते कितें करतले तुमी आता कंप्लेंट घेतल्यार सगळे परत तुमी. हांवें आतां काल भियेचेर सगळें हांवें सगळें भिलो हांव थंय कित्याक म्हाका त्या टायमार म्हाजो फक्त जीव म्हाज्या बरोबर शेजारी आसलो तेजो जीव म्हाका वाटूंक जाय आसलो आनी कित्याक पुलीस 7 जाण आसलेले आनी ते 150-200 लोक आसलेले सो कितें जावंक शकता आसले दिसा. आता कितें करतले हांव पळय आयज पळय हांव जेन्ना शेडूबाईक मेळ्ळो आमच्या प्रेसिडेंटाक हांवें ताका सांगलें अशें जालें म्हणून तेणी इनिशिएटीव घेतला आतां आनी आमी आतां ही वाया मेल टू PI वाळपैक आमी ही कॉपी स्कॅन करून डिजिटल सायन करून आमी धाडला ताका प्लस व्हॉट्सअप कॉपी आमी ती PSI जी आतां कन्सर्न ड्युटीर ती काय धाडल्या आमी आनी ही आमी कदाचित आयज नाल्यार फाल्यां कितें आहा ते हिशोबान आमी ही हार्ड कॉपी PX सबमीट करतले. कॉपी 2 आमी केलेले आहा डेप्युटी सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस बिचोले, SP नॉर्थ, डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिसाक केलेले आहा, IGP केलेले आसा, DGP केलेले आसा आनी ऑनरेबल होम मिनिस्टराक केल्ले आसा आमी कॉपी. ही सगळी आमी फाल्यां भितर दितले आनी I am expecting necessary actions has to be taken as per the law. अशें आसा की आतां तुवें कंप्लेंट दिली FIR करपा खातीर तुवें पण तुका मागीर परत अशें मॉब येतलो आनी मागीर परत तूं हे जावचो ना भिवचो ना तूं मागीर फाटी घेवचो ना. सो ते हांवें कंपनीक रिक्वेस्ट केलेली आसा कितें खबर आहा की म्हाका पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें म्हणून म्हाका म्हाजे बरोबर सुनील नायक आसले एका पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें आनी हांवें पुलीस हें गेल्या म्हयन्यानूच जेन्ना ते शिवदासान म्हाजे तेणी म्हाका धमकिले तेन्नाच हांवें पुलिसांक सांगलेलें म्हाजेर कितें हमलोच जाल्यार ही वील बी द सोली रिस्पॉन्सिबल म्हणून आनी हेनो होच मास्टर मायंड हितून की हेणीच हे सगळे पिक्चर करून घडून हाडून लास्टाक आपणें कॉम्प्रोमायज केले काय दाखयलें म्हळ्यार हेणी उजो लावपाचें काम केलां. येस पण आता तुमकां 150 लोक येयले म्हणटा पुलिसान बॅकअप कितें आपोवंक ना 4 जाली आनी बॅकअप तेच म्हाका कळना. पुलीस म्हणपाक आमचे कडेन लॅक ऑफ मॅन पॉवर आसा कित्याक जो सध्या जो PA आहा तेका वाळपय सोडून तेका बिचोलीमूय हे दिल्ले आसा पुलीस स्टेशन दिल्लें आसा पूण आय डोंट अंडरस्टँड की 7 जाण पुलिसांक हेंच्यांनी कितें केलें तें म्हाजो जीव ते वचूंक शकता आनी म्हाजो शेजाऱ्याक तरी जीव वचूंक शकता कित्याक सगळे पिल्लेले आसले सगळे ड्रग आसलेले आनी बाटल्यो म्हाज्या गाडयेन सोऱ्याच्यो बाटल्यो सगळ्यो उरलेले आसा. आउटपोस्ट फोडले म्हणून पुलिसांन कितें सेपरेट हे केला केस केला तेंच्यांनी काय करूंक ना बिकॉज तेंच्यांनी काय करूंक ना की तेंकां सध्या ते 7 जाण आसलेले तेंकां जी गर्दी जाली ती मातशी कमी करपाक आसलेली आनी ग्लास तुटला ते उरला तेंकां मे बी ते तितले व्हडले इंटरेस्टिंग ना आसले पूण ते भितर कॅमेरा लागलेलो आसा सो कॅमेरा जो क्लियर दिता जर तो कॅमेरा वर्किंग करता आनी तेका भितले भानगड सगळी दिसतली पूण हांवें मातसो मोबायल ऑन करून दवरलो वेर इमेजीस क्लियर दिसना पूण जे बोळ घालतात ते जे वल्गर लँग्वेज यूज करतात बुचर गाळ्यो सगळे ते रिकॉर्डिंग जालेले आसा एन आय वॉज इनसायड दी तेंच्या ऑफिसान भितर आसले तेन्ना आनी दार बंद केले सो तेंच्यानी अशें केलें दार असो तोडून भितर सरपाची कोशिश केली पूण ती मॅडम जी आसा सनिशा मॅडम ती एक चेडूं मनीस जावन तेंच्यांनी म्हाका खबर ना तिका सो खंय हात लागले पूण तिणें अशें तेंकां सांबाळून धरलें कळ्ळें न्हू. सो आय एप्रिशिएट सनिशा मॅडम की तेणी एक हो बरो काय हे घेतलो कितें एक वायट जीव वचपा आसलो एक्चुअली हे थ्रेटन टू किल मर्डर म्हणूंक शकता हांव अटेम्प्ट टू मर्डर हो बिकॉज ऑफ द मीपणाक लागून कळ्ळें न्हू. सो ते मॅडमीन वाचयलो. शेरीन तुमी आतां आयकलें रुपेशान जे भशेन म्हणलें पुलिसान म्हणलें प्लीज ट्राय टू सेटल मॉब जस्टीस जातलें आनी अशें जातलें तुमकां दिसता खंय ना खंय पुलीस कुड हॅव डन अ बेटर जॉब इन backup upon and show that law and order is in place more. Yes, as he has rightly said, there were only unfortunately 7 policemen on the outpost. And it is a very vulnerable area. खंयचे लोक आमचे गांव जे आसात सत्तरी एकंदरीत आता इलेक्शना लागीं पावल्या जिल्हा पंचायत हे आसा सो त्यामुळे वी ऑल न्यू दॅट सो इट इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन दी पार्ट ऑफ द होम मिनिस्ट्री. म्हणजे हाजे वयल्यान आमकां सगळ्यांक कल्पना येवंक जाय की हांच्यांनी कशी धिंडवडे काडल्या ते कायदा आनी सुवेवस्थेचे आणि सरकारान नागरिकांक आपल्याक सुरक्षा दिवची पडटा. सो ऑन दीस पॅरामिटर इट इज आउट इन द पब्लीक डोमेन ऑल्सो दे हॅव कम्प्लिटली फेल्ड अँड दिस इज वन ऑफ द प्रायम रिझन्स लॅक ऑफ मॅन पॉवर विच रिझल्टेड इन टेकिंग वट एव्हर स्टँड ही टूक देर अंडर द थ्रेट टू हिज लायफ. इट इज अनफॉर्च्युनेट. फाटल्या दिसांनी रामा काणकोणकराचेर बी अटॅक जालो आतां हेजेर अटॅक जालो जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खंय पावला खंयच हांवें परत सांगलें सुरवातीकूय सांगलां म्हळ्यार कायदा सुवेवस्था जी आसा ती कम्प्लिटली कोलमडल्या. इट इज कम्प्लिटली हिट रॉक बॉटम. सो त्यामुळे ताज्या खातीर जे कितें प्रयत्न करपाक जाय त्या मुख्यमंत्र्यान भितर लक्ष घालून जें आसा
पुलीस स्टेशनाक एम्पावर करचें पडटलें आनी पुलीस भरती जी आसता ती पारदर्शी करून ट्रान्सपरंट पद्दतीन म्हणजे वशिल्याचेर राजा उतराचेर ताज्या उतराचेर न करता अनेक आमचे गोंयचे तरुण जे आसात ते ताका लायक आसात तांकां घेवन एम्पावरमेंट ऑफ पुलीस डिपार्टमेंट इज दी नीड ऑफ दी अवर. रामा काणकोणकराचे पयलीं जो अटॅक जाला तेन्ना तेणें रिक्वेस्ट केलो म्हाका पुलीस प्रोटेक्शन जाय रुपेशांनी म्हणलें आनी ते दिनासतना तुजेर मागीर सेकंड अटॅक जालो आतांच लुक्स लायक द सेम. यू विल यू गो हेड अँड मेक शुअर दॅट पुलीस प्रोटेक्शन ताका मेळटलें एज पर फ्रॉम युअर गव्हर्नमेंट? Definitely, absolutely. From our organizational part, we will request the DYSP there and SP also. I will be meeting personally the DIG also, and we will request him to provide because his whole family is under threat. And after this complaint, the things can escalate and they can go to any level. तो माडकार जो आसा तांचो सरपंच ताजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घातिल्ल्यामुळे तो राग जो आसा ताका कोणाचो आशीर्वाद आसा थंयची स्थानिक आमदार देविया राणे आणि सत्तरीचो पालक मंत्री आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी ताचे कॉग्निझन्स घेवंक जाय. दिव्या राणेकूय आमी मेळटले आणि ही अशा प्रकारची स्थिती तुमच्या मतदारसंघात आसा अशी कल्पना जी आसा ती तांकां आमी दितले. म्हाका कंप्लेंट जी केल्या ही मॉबाचेर केल्या की पर्टिक्युलर मनशांची केल्या तुमी? हांवें कंप्लेंट जी केल्या पळय कंप्लेंट रिगार्डिंग अटॅक ऑन मी. हांवें कंप्लेंट जी केल्या पळय कंप्लेंट रिगार्डिंग अटॅक ऑन मी इनसाइड पुलीस आउटपोस्ट होंडा, डॅमेज्ड माय कार अँड थ्रेटन टू लायफ अँड मोब व्हायलन्स. पूण ते मोब जो आसलो पळय त्या मोबान हांवें जेंका आयडेंटिफाय केले हांवें तेंची नांवां मेन्शन केलेली आसा आनी जे अननोन आहा ते हांवें पुलिसांक सांगलां की तुमी थंय पंचायतीचो पंचायत आहा ते जागेर ताका कॅमेरा लागलेले आसता, स्वताच्या आउटपोस्टान थंय कॅमेरा आसता, तेंच्यांनी व्हेरीफाय करून तेंचेर इन्व्हेस्टिगेट करून तेंची नांवां काडून तेंचेर एफआयआर करचो. म्हाका खबर ना ते हांवें नांवां घातलेली आसा सगळी ती म्हाज्या फुडें चूक मागता म्हाका दिसले जे आहा थंयसर ते. आता रुपेश पोकेची केस आणि रामाची केस जी पळय आसा ती एकदम रिलेव्हंट आसा म्हणजे सारकी समानतेच्या आधाराचेर आसा पळय. रामा काणकोणकारांक अश्योच धमकी येताल्यो ताचे गाडयेक कोण तरी मोखतालो पयलीं कळ्ळें ताका धमकी दितालो आनी ताजे नंतर अशें जालें की ताची गाडी जळयली पळय ताची गाडी जळयली आनी तो वारंवार कितें म्हणल्यार पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेनी करतालो सांगतालो. एक दीस अशें जालें की आमी आझाद मैदानाचेर व्हडलो प्रोटेस्ट केलो आनी आयजीपीक सुद्दां मेळ्ळें की बाबा ताची तुमी दखल घेयात म्हणून ताजेर कंटिन्युअसली अटॅक जाता म्हणून. पण आज पर्यंत ताची दखल घेवना. लास्टाक जालें कितें तेंच जालें कळ्ळें तुका जे पळय हाजेर जालें तेंच जालें. हाजी गाडी फोडली रामाची गाडी नासली. आतां मार पडपाचो आशिल्लो रामाक भरपूर मार पडलो पण एक देवाचें हांव म्हणटा की एक आशिर्वाद आशिल्लो रामाक की तो त्या सामके घातक अशा अटॅकांतल्यान तो भायर सरलो. काल समज म्हूण तूं एकलो आशिल्लो जाल्यार ताका मारताशिल्ले म्हणटकीर एकंदर जी परिस्थिती आहा गोंयांत ती अशी दिसता की गोंयची लॉ अँड ऑर्डर काबार जाल्यातच पूण खंय तरी पुलीस आनी जे पळय राजकारणी आहात ते नॅक्सिस कितके मेळून कितें काम करता अशें दिसता. म्हणजे आमच्या विरोधात कोणी समज म्हणून गेलो जाल्यार ताका मार भडो मार ताका कितें आसता दाखोवप अशी एक प्रथा चल्ल्या गोंयांत आनी ती मोडून काडपाक जाय. आनी ही मोडून काडटलो जाल्यार हाका मुख्यमंत्री कडक स्टेप घेवपाक जाय. कित्याक आज रुपेशाक असोच तर आमी सोडलो जाल्यार फाल्यां अशें जाता विलास मेहताराक अशेंच करताले थंय इलेक्ट्रिसिटी चलताल्यो त्या हाजेर प्रोजेक्टाचेर म्हणून ताणें तें कितें आरटीआय घातिल्ली वय आरटीआय घालता कामाक लागून. फाल्यां समज म्हणून तो आजून विलास मेहतार गेलो जाल्यार कोण जबाबदार आसा? त्या खातीर आमची एक गोंयच्या राखणदाराच्या संस्थेंतल्यान आमी एक मागणी करता सरकाराक की बाबा रे ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें आनी गन बीन दिवचें पुलिसाक कळ्ळें तुका. कित्याक सत्तरी हो जो पळय तालुका आसा पळय इज व्हेरी वॉलेटायल. तुमकां खबर आसतलें मेळावली सुद्दां हें व्हडलें मोठें प्रकरण जालें कित्याक थंय वेगळे तरेचे हें आसा म्हळ्यार वारें आसा चलता कळ्ळें तुका. ते लोक मातशे वेगळे. आतां हें जेन्ना पळय चलता तेन्ना म्हाका दिसता की सरकारान योग्य ते कारवाई करचीच कळटा आनी ताजो रिपोर्ट जो पळय आसा कळ्ळें तुका होम मिनिस्ट्री पावोवचो कितें जालां तें सविस्तर. आनी ताजे नंतर जे कोण आसात पळय न्ही तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करचें म्हाका जाल्यार दिसता की ताणें जें पळय कार्य केलां थंय वचून डायरेक्ट कितें काय म्हणल्यार पुलीस स्टेशनाचेर वचून मारामारी करप कितें म्हणल्यार अटॅक करप गाडी फोडप ताची आनीक सामको त्या आउटपोस्टाचेर 7-8 जाण म्हणल्यार कांयच न्ही. आनी थंय ट्रेन असो चलता खबर आहा ट्रेन थंयसर की कोण असो येयलो आनी ताका पयलीं ऑफिसान घेवप थंय भितर आनी पुलिसा फुड्यान भितर मागीर ताका मारप असो थंय ट्रेन म्हणजे अशें ते ट्रेन आहा भितर घेतलो मागीर गर्दी करून भितर येयले मारलो ताका आनी मागीर ते कॉम्प्रोमायज केले अशें थंयसर चालू आसा. म्हणटकीर हें आसा ताची दखल घेवची सीएमान आनी योग्य ती कारवाय जातले बेगीन करची आनी रुपेशाक जें पळय जालां हाजें परत रिपिटेशन जावचें ना
आनी रामा कणकरा सारकें अशें ताका जावचें ना, म्हाजे मुखार हाची दखल घेवची सरकारान. रुपेश आणि रुपेशाच्या कुटुंबाक समजा कितेंय जालें हाज्या फुडें जाल्यार ताका सर्वस्वी जबाबदार हो सरपंच जो आसा, भ्रष्ट सरपंच शिवदास माडकार, तो स्थानिक पंच जो आसा कृष्णा गांवकार काय कोण तो, आणि थंयचें पोलीस स्टेशन आसतालें. सो त्यामुळे हाजी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सरकाराकूय सरकाराची जबाबदारी ठरतली ती. त्यामुळे ह्या गंभीर हाजो हे करून ताजें हें जें आसा सिरियसनेस हें समजूचें सरकारान आणि ताका पुलीस प्रोटेक्शन ताच्या फॅमिलीक दिवचें.